फिश मार्केटचे इन्स्पेक्शन तुम्ही केले आणि हे फिश मार्केट इतके डिले कितें जाला अशें दिसता तुमकां? आज आमी 2 इन्स्पेक्शनां केल्या, एक स्वतंत्र पार्क करपाचें आनी वास्को मार्केट. तुमकां हांवें पयलेंय सांगिल्लें की जसो पावस वता तशें सगळे प्रोजेक्ट वास्कोन सुरवात जातले म्हणून. सो आज आमी थंय इन्स्पेक्शन केलें. थंय सगळ्यांक आमी इन्वॉल्व करून एक बरो स्ट्रीट करपाचो आमी थंय स्वतंत्र पार्क ते करतात आनी फिश मार्केट आमचें रेडी जाला. आनी म्हाका दिसता 25 तारखेर ऑनरेबल मिनिस्टरान आमकां टायम दिला. सो 25 तारखेर आमी ह्या मार्केटाचें इनॉग्रेशन करतले आनी तेन्ना हांव सगळे फिशरमॅना कडेन वुमना कडेन रिक्वेस्ट करता की 25 तारखेर सगळी तयारी करून तुमी ह्या हातून शिफ्ट जावची. कित्याक येदो मोठो प्रोजेक्ट सरकारान बांदला तो आमी वेस्ट दवरूंक शकना आनी मिनिस्टरूय खूब अपसेट आशिल्लो कित्याक इतलो सरकाराचे बरे प्रोजेक्ट आसून तुमी कित्याक डिले केला. हो प्रोजेक्ट केल्लो तो लोकां खातीर केल्लो आनी नुस्तेकारां खातीर केल्लो. सो दोगूय जाणां हॅपी जावपाक जाय आनी त्या खातीर केल्लो. आतां थोडे डिमांड्स नुस्तेकारांचे आशिल्ले ते आमी एक एक पुराय केले. आमी सगळे होलसेलरांक सील मारिल्ले आसा. सो खंय बारीक खंय आमकां दिसता कोण धंदो करता जाल्यार आमी पुलीस तांचेर एक्शन घेता. सो तांचो एक डिमांड पुराय केलो. तांकां एक कळना की आमी मार्केट नोटिफिकेशनाक घाला. पयलीं मार्केट नोटिफायडूच नाशिल्लो. सो तोय बी आमी तांच्या मागण्या वयल्यान नोटिफिकेशनाक घाला. म्हाका दिसता आज नोटिफिकेशन हाजे कडेन आयलां आनी तें बी ह्या 8 दिसां भितर जातलें. पूण एका कारणा खातीर खंयच्याच कारणा खातीर डिले जावप म्हाका दिसता हें बरें न्ही. हांव तांचे कडेन रिक्वेस्ट करता 25 तारखेर आमी इनॉग्रेशन करतले. तुमी सगळ्यांनी येवन म्हणजे वास्कोकारांकूय कित्याक 36,000 वास्कोकार आसा जांकां नुस्त्या मार्केट सध्या घाण अवस्थेन वचचें पडटा. सो 36,000 लोकां खातीरूच आमी केला हें मार्केट. आमी खंयच्या एका विशिश्ट समाजा खातीर नाजाल्यार विशिश्ट हाजे खातीर करूना. सगळ्यांक ऑल इन्क्लुझीव डेव्हलपमेंट आसा. सो तांचे कडेन रिक्वेस्ट आसा की जाता तितले बेगीन शिफ्टिंगाचे तुमी प्रोसेस स्टार्ट करता. आमी केलो आमचो 25 तारखेर आमी इनॉग्रेशन 100% करता. आमी दोनूय आमी स्वतंत्र पार्क आनी हे मिनिस्टर येतलो तेन्ना आमी करतले. तो तांचे कडेन रिक्वेस्ट करता हांव परत एकदां की 25 तारखेर तुमी सगळी तयारी करची आनी शिफ्ट जावपाची येवची. इन केस जर ते मानव ना जाल्यार तुमचें इनॉग्रेशन कंटिन्यू उरतलें ना? मानवपाचे संबंदूच येना न्ही. मार्केट जेन्ना इतलो सुंदर बांदला तांचे खातीरूच बांदला आनी मानपाक ना जावं अशें कारणूच काय ना. पूण आमी इनॉग्रेशन करतले आनी तांचे मागीर तांचे डिसिजन मागीर फुडले डिसिजन आमी घेतले. सगळ्यान चड कौतूक करता हांव आमच्या आमदाराचें बाबदाजी सरकाराचें. कित्याक 1994 पासून आमच्यो सगळ्यो भयणी फुटपाथचेर बसताल्यो आनी त्या मार्केट ह्या फुटपाथचेर असो तांचो आसरो नासलो. पण त्याच्या उपरांत डॉक्टर निस्कीत म्हाका आठवता डॉक्टर निस्कीत आनी बाब दयानंद नार्वेकरान ही एक जागा तांकां करून दिल्ली आनी त्यामुळे सगळ्यो भयणी हांगर येयल्ल्यो. पण मार्केट कशेंच जायनासलें. पण दाजी जेन्ना आमदार जालो आनी तेणी ह्या हात घातलो आनी त्याच्या हातीक हे यश येयलें. हांव अपील करता सगळ्या आमच्या भावा भयणींक जे नुस्तें विकता की इतकें सुंदर मार्केट बांदलां आनी वास्को ना जवळ जवळ कितकी वर्सां जालीं अशें मार्केट नासलें. सगळ्यो कितें अडचणी आहा ते भितर बसोन सोडोवपाक जाता. अडचणीक सोडोवपाक ना अशें जायना. सरकार दाजी बाब तुमचे असल्यान आमदार तुमचो त्याच्या नंतर नगराध्यक्ष म्युनिसिपालिटी तुमची ते अशें वेकंट दवरून हितून कांयच फायदो ना. वयल्यान सरकाराचे करोडो रुपया अशे लॉस वयता. तर भावा भयणींनी कितें करपाचें नुस्तेकारांनी हांव अपील करता तांकां मागता की तुमच्यो कितें अडचणी आहा पळय बारीकश्यो ते भितर वचून सोडोवपाक जाता. मार्केट बंद दवरून कसलोच उपाय जायना. आमी सगळे नागरीक वास्कोचे जवळ जवळ 36,000 लोक ह्या मार्केटामुळे आयज गांवागांवांत वाड्यावाड्यान बारीकचे नुस्तें फायदो उठयता. तुम्ही जाणा आसतले की बारीक बारीक सगळीं जाणां नुस्तेकारां गांवागांवांत भितर वाड्यांनी पावता आनी हे तुमकां लॉस. आनी हांव परत एकदां अपील करता तुमकां सगळ्यांक कारण ह्या 94 पासून हांवूय मिस्किता बरोबर आसलो. तुमकां सगळ्यांक आतां बारीकशी कितें जर अडचण तुमची आसा तुमचें कितें आसा जाल्यार भितर वचा बाब दाजीक घेया नगराध्यक्ष घेया आनी तो सुटावो करा. आनी 25 तारखेक जी तांच्यांनी सांगलां ती 25 सप्टेंबराक तुम्ही मोठ्या दिलान मोठ्या दमाजान ह्या मार्केटाचें उद्घाटन करा. देव बरें करूं तुमकां. बरी गजाल केला. आमी रावले केन्ना इनॉग्रेशन जाता म्हणून 7 कोटी मोडून आमी तो येदो व्हडलो भव्य फिश मार्केट वास्कोकारां खातीर मारला. तो सुरवात जाल्या म्हणून आमकां लोकूय विचारता आनी लोकांचें हें सारकें आसा कित्याक इतलो सुंदर फिश मार्केट आनी आख्या गोंयांत ना. बरी गजाल आमदारान आपणाचो इनिशिएटीव घेवन येदो व्हडलो भव्य फिश मार्केट बांदला आनी फिश मार्केटाचे बरें दिसलें. बाबा मिनिस्टरान सांगलां 25 तारखेक येणारा हें इनॉग्रेशन जावपाचें. हांव सगळ्या फिश मार्केट नुस्तें विकपी आसा तांच्यांनी बेगीन आपल्याचें कितें कितें आहा ती तयारी करची आनी बेगीन हें सुरवात करचो.
डिले जावपाचें कारण म्हणजे कितें थोडे थोडे आमचे सिवरेजीचो बीन प्रॉब्लम आसलो म्हणून ते डिले जाले म्हणून मागीर आमी सगळे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट केला आणि एक डेट ठरयलेली आसा 25 तारखेक हे ओपनिंग करपाचें म्हणून. पण खंय तरी आयकूं येता की फिश जे वेंडर्स आहात हे खंय तरी डिमांड खातात जशें होलसेल तुमी बंद केला पुलीस घालून सगळे होल प्रकार कितें हो? न्हू आता गेली कितली 50 वर्सां फिश मार्केट म्हणून एक नाव आसा वास्कोन पण फिश मार्केट म्हणून नोटिफायड नासलेलें म्हणून खंय तरी आमी इनिशिएटीव घेवन आमदारान इनिशिएटीव घेवन हे खंय तरी नोटिफाय केलें म्हणून आता एक खंय तरी एक परमनंट प्लेस म्हणून एक फिश मार्केट म्हणून वास्कोचें एक जालें तयार. त्याच्या मागीर आमकां कितेंय खंयसरूय कितें तर इनलिगलिटी जाता जाल्यार आमकां एक अधिकार आसता आनी हक आसता बा थंयसर ते बंद करपा खातीर पूण त्या खातीर जाता आसली ती नोटिफाय जावपाची आनी तेंय नोटिफाय जालेलें आहा म्हणजे येणाऱ्या कारण आमी खंयचोय स्टेप घेतले तांकांय प्रॉब्लम जावपा ना. सो तुमी आतां फिश वेंडरांक कितें सांगता की कित्याक ती हांगा येवपाक फाटी सरता? फिश वेंडर म्हणजे कशा फिश वेंडर विकपी फिश वेंडर म्युन्सिपालिटीचे येदे व्हडले भव्य म्युन्सिपालिटीन जी सोडून घेवन येदे व्हडले बांदला नुस्तेकारांक आमी सोय केला तेंच्यांनी हांगा बसून विकपाचे. लोकांक कशा मुरमुगांव तालुक्याचे लोक लाखांचे लोक हांगा येता आनी नुस्तें व्हरतात त्या लोकांक खातीर आमी नुस्तें मांडलां म्हणून नुस्तेकारांनी हांगा येवन तेंका धंदो करचो खंय कितें कमी पडटा तेचे आमी तेंचे आहा ते पुराय करतले. आनी जर मानवंक ना जाल्यार मानवंक ना जाल्यार बांदपाचें आनी हेंच ना न्हू मार्केट म्हणजे फिश मार्केट मानवंक ना म्हटल्यार कितें आमी काय आमी बिल्डर लॉबी न्हू कित्याक आमी दुकानां मारल्या तेंची विकती घेवपाची कमी पयशे हे काय भाडे बिडे काय ना आमचे सिस्टम हा सोंपो सो आमकां सोंपो दिल्यार पुरो. डेप्युटी कलेक्टर ऑलरेडी आमकां एक लेटर दिला तेंची जी प्रिमायसीस आसा तेंच्यांनी खाली करपाक लायल्या आमकां 4-5 म्हयने दिले तेंच्यांनी तरी पण ते डिले जाले म्हणून त्या खातीर आमकां हो बेगीन हें करपाक जाय कितें 25 तारखेक हांगा जाल्यार थंयसरूय एक बरो व्हडलो प्रोजेक्ट येता तेंचोय सुरू जावनी म्हणून. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.